भीक नाका कुत्र्याक आवर असलो सरकाराचो आरटीआय कारभार. आमदारांनी विधानसभेत प्रस्न घाल्यार फायनान्स खाते स्वता एका पानार जाप दिता. तेच प्रस्नाचेर तीच जाप सामान्य मनशाक आरटीआयांतल्यान घेतलो जाल्यार अर्ज ऐशावयर खात्यांनी भोंवडयतात. जाप सोडून खात्यांतले सगळे अंतर्गत करस्पॉन्डन्साच्यो राशी अर्जदाराच्या टेबलार म्हयन्याच्या म्हयने पडत रावतात. प्रुडंटाच्या एक्सपोजेत सरकाराची ट्रान्सपरन्सी आनी आरटीआय एक्सपोज. आरटीआय घालतल्याक खंयचो घालोगाय जावपाचो असलो सरकाराचो कारभार. सरकाराचो 2015-16 वर्साचो प्लान आनी नॉन प्लान खर्च कितलो जाला काय म्हूण प्रुडंटान फायनान्स डिपार्टमेंटाक कांय म्हयन्या फाटीं एक आरटीआय अर्ज घाल्लो. 18 जानेर 2016 ह्या दिसाचो आरटीआय अर्ज. ही सगळी म्हायती फायनान्सा कडेन नासता अशी न्ही. तरीकूय 25 जानेराक फायनान्सान तो आरटीआय सरकाराच्या सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांक मार्क करून अर्ज करतल्याक तुमीच तुमचो प्लान नॉन प्लान खर्च सांगात म्हूण आरटीआय काडून त्यांच्या माथ्यार मारलो. थंयच्यान तो आरटीआय प्रश्नाचो प्रवास सुरू जालो. तो केन्ना सोंपलोच ना. प्रत्येक खातें एकल्याचे दुसऱ्याचेर दुखलीत आरटीआय अर्ज घालतल्याच्या टेबलार फुडले 5-6 म्हयने फक्त लेटरां आनी कॉरस्पॉन्डन्साच्या सीसीच्यो राशी पडल्यो. खात्याच्या मुखेल्यांनी तांच्या पीआयओक आनी बाकीच्या डिव्हिजनाक अर्जाच्यो कॉपी धाडल्यो. ताची प्रत्येक खात्याची सीसी अर्जदाराक. सरकाराचे 80 वयर हेड्स, इतल्या जाणांचे कॉरस्पॉन्डन्स आनी तांच्यो सीसी. ते आरटीआय अर्जाचेर खात्यांनी त्यांचे भितर केल्ल्या प्रत्येक पत्रव्यवहाराची एक कॉपी अर्जदाराक पोस्टांतल्यान पावंक लागली. पीडब्ल्यूडीच्या वेगवेगळ्या सेक्शनांनी आपापले प्लान आनी नॉन प्लान पोस्टांतल्यान धाडून दिले. पीडब्ल्यूडीच्या एका सेक्शनान म्हायती दिवंक 1215 रुपया भरपाक लायले. नाजाल्यार ऑफिस चालू आसतना येवन म्हायती स्वता सोदून व्हर म्हूण कॉरस्पॉन्डन्स आयले. पीडब्ल्यूडीची बाकीची चडशी सेक्शनां आनी सरकाराच्या चडशा खात्यांनी एका पानार आपलो खर्च पोस्टांतल्यान धाडून दिलो. आरटीआयची जाप दिवपाची मुजत सोंपले उपरांत अर्ज मेळ्ळा म्हूण जाप दिनासतना परत एचओडीक अर्ज धाडपाचे प्रकार खात्या मजगती जाले. एका येद्याशा आरटीआय अर्जाचेर फायनान्स खात्यान कितलो खर्च केलो पळयात. सरकारी स्टाफाचो आनी अर्जदाराचो वेळ पिड्ड्यार केलो पळयात. खात्या भितर जाल्ले प्रत्येक पत्रव्यवहाराची कॉपी वा सीसी पोस्टांतल्यान अर्जदाराक. आरटीआयचो हो पत्रव्यवहार 3.5 म्हयने चल्लो. दर दिसा 7-8 रेजिस्टर एडी प्रुडंटात येताल्यो. 150 वयर पत्रां आनी 250 वयर पानां अर्जदाराक पावलीं. दरेका रेजिस्टर एडीचेर 25 रुपयांचो स्टॅम्प वापरला. स्टॅम्पाचेरूच सरकारान सुमार 4,500 मोडले. जानेरांत केल्ल्या अर्जाची एका खात्याची जाप एप्रिलांत मेळ्ळी. आतां हें पळयात. आमी विचारला तोच प्रश्न 3 आमदारांनी वेगवेगळ्या विधानसभा अधिवेशना वेळार सरकाराक विचारला. तांकां मात वित्त खात्यान जापो स्वता एका पानार आनी एका वळीत दिल्यो. आमदारान विधानसभेत विचारल्यार फायनान्स खातें स्वता जाप दिता आनी लोकांचो आरटीआय अर्ज 80 वयर खात्यांनी भोंवडावन फातर्पेच्यान गोंय लागीं करपाचो कारभार. अर्ज करतल्याच्या हाताक फक्त कॉरस्पॉन्डन्साच्यो राशी. भीक नाका पूण कुत्र्याक आवर म्हणपाची पाळी अर्ज करतल्याचेर येवंक जाय असलो सरकाराचो आरटीआयचो कारभार. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेवया एक ब्रेक.